म्हज्या भाव भयणीनो, क्लारा नांवाची एक गरीब अस्तरी एका गांवांत रावताली. ती देव मोगी तशेंच पेलाचो खूब मोग कोरी. नातालांचे दीस लागीं पावलेत आनी ती ही नाताळ एक भाशेन खास करूंक चिंताली. तिच्या मनांत खूब खूब वेगवेगळे विचार आयले. शेवटाक तिणें अशें चिंतलें, शेजाऱ्यांक ह्या वर्सा एक खास वस्त दिवंक. आनी ती वस्तू ती आपलीच हातांनी तयार करूंक लागली. तर 2 दिसा ह्या दिसांनी ती एकल्या घराच्या दारवाळ्याच्या सकाळीं उठोन ती वस्त दवरूंक लागली. आनी लोक ही वस्त पळोवन अजाप जावंक लागले. आनी ताच्या मनांत एकूच प्रश्न आसलें, ही वस्त कोणें दवरल्या आनी कित्याक दवरल्या. क्रिस्तांवांचो चवथो काळ आयतार आसलो आनी पदवीकडेन सगळ्या लोकांक जमा केलें आनी सांगलें, एक खास संदेश दिलो. ताणें सांगलें, थोड्या दिसांनी आमी नातालांची परब करता आनी आमी नाताल म्हणजे देव आमचे मदें येतलो आनी आपलें घर बांदतलो. लोकांनी आपलीं घरां तयार केलीं. तशें सगळ्यांनी खंयसर वचून आपलें काळीज आनी ओत्म तयार केलो. बाबळीनो, होच विचार आमकां आज पयल्या आनी तिसरे वाचपांत मेळ्ळा. पयले वाचून आयकलां दाविदाची खबर. हो पात्शे ह्या वेळार शांत आसलो. सगळीं झुजां जोडोन ताच्या राज्यांत शांती आसली. तो आपल्या व्हड पाल्याचेर रावतालो, पूण सर्वेस्पूर एक टेंटांत रावतालो. ताका हें खूब वायट दिसलें. तो चिंतूंक लागलो, हांव पात्शा, म्हाका सरस्वतीसून काडलेलो आनी म्हाका पात्शे केलो आनी व्हड बोंगल्यान हांव रावतां, पूण म्हाजो सर्वेस्पूर ह्या धाकटुल्या तुमून रावता. तेन्ना तो म्हणटा, हांव देवाक एक व्हडलें घर बांदतलो आनी टेंटाचें आंक थंय दवरतलो. हे वेळार कितें घडलां तें तुमी आयकलां. देव आपुणूच आपलें घर ह्या संवसारांत बांदतलो म्हूण ताका कळोवन दिता. आनी ही खबर आमी तिसऱ्या वाचपाक आयकल्या. जेन्ना सर्वेस्पर आपल्या पुताक संवसारांत हाडूंक एक घर तयार करता आनी हें घर मारयेचें घर. मारिया देवान विचून काडलेली वस्तोरी. आनी आयकलां की शेवटाक मारिया म्हणटा, हांव देवाचें चाकून, म्हज्या घरांत ये आनी राव. मारिया जिवितांत म्हाका खूब खूब दिश्टी पडटात. तिच्या घरांत पवित्रपण आसलेलें. सर्वेस्परान आपल्या पुताक संवसार हाडून एक घर तयार केल्लें, एक वस्तोरी विचून काडलेली आनी ती वस्तोरी मारिया. तिका पातकापणे ह्या संवसारांत हाडलेली आनी तिका पवित्र दवरलेली. आमी आयकलां देवदूत म्हणटा, नमान मारिये, तूं कुरपेन भरलेली. देवान ही कुरपा मारियेक दिलेली आनी पवित्र तिका दवरलेली. आनी हें पवित्रपण मारियान सांबाळलें शेवट पर्यंत. तो पयलो गूण जो सोयीचो पळोवं येता, पवित्रपण जें मारियेच्या जिवितांत आसलें. दुसरो गूण नम्रताय, ल्हानवीकपण. मारिया एक गरीब कुटुंबांत रावताली. आमी जाणा की ताचे आवय बापूय जोखमीन आना गरीब आसलेत. तेजी नम्रताय आसली. जेन्ना सर्वेस्पराचो दूत आनी गेवले तिका म्हणटा की तुका देवान विचून काडल्या, ती थोडो वेळ घुस्पता, कसलें आपोवणें. मागीर म्हणटा, हांव आसा तुजी चाकून, जें तुवें चिंतलां तें म्हज्या जिवितांत घडोवन दिवंक. हे वरी आमकां दिसून येता मागीर दुसरो गूण नम्रताय. ज्या घरांत नम्रताय आसा त्या घरांत देव आसा. तिसरो गूण म्हणजे ताचो होयकार. मारिया म्हणटा, हांव आसा तुजी चाकून. जेन्ना आन गेलो तुका सांगता तुका विचून काडल्या
आनी मारिया होयकार येता न्हू त्याच वेळार पूण आख्या जिवितान मारिया खूब खूब दूख सोसूंक पडलें. आमी म्हणटा 7 सॉरोज ऑफ मेरी, 7 बारीची दुकां तिका जिवितान सोसूंक पडली, पूण मारियेन ही सगळीं दुकां देवाक भेटवली आनी आपलें जिवीत सारलें. तो असल्या घरांत देव आपलें तंबू, आपलें घर बांदूंक सोदता आनी हे घर देवाक मारियेच्या जिवितांत मेळटा. आज क्रिस्तांचो येण्याचो काळाचो 4थो आयतार. आज राती फाल्यां सकाळीं आमी नातालाची परब करतली. आमी आमची घरां भितरलें आसतलीच, पूण आमलें भितरलें घर आमी तयार केलां की ना. जेजू आमच्या घरांत येवंक सोदता आनी रावूंक सोदता. तर आमचें घर मोगाचें, नम्रतायेचें, ल्हानवेचें करूंक आज आमी देवा लागीं मागुया.